Nakal. Speaker sir, the reply given to me that it is sub judice. There are 15 SEZs, out of which only 3 are sub judice. There are 15 more. Anyway, there was a big issue. 12 more, sorry. There was an issue. So SEZ such a bade ha zait log zogole tak basot. And it was a big issue. Government त्यांना tried to denotify it, whatever, I don't know exact procedure that complete झालं. But now the government is saying that the government is on record saying that they are going to make a backdoor deal or somebody is negotiating for 30-70 or 70 whatever. हांव कितें म्हणटा म्हाका क्लियर कट गव्हर्मेंटागे स्टँड जायो कित्याक हायकोर्टान ते प्रोसेस इलिगल आहा म्हणलो हायकोर्टान इलिगल म्हणला आसतना सुप्रीम कोर्टान कांय स्टे दिवना तेचेर why we should take this stand before which when we are already in a right process of law. आमचे माननीय आमदार बाबा रिजनल आणि सांगला की बॅकडोर डील म्हणून हे कसले मातशें न्हू सांगचे म्हाका. स्पीकर सर इंटरव्यू ऑन ते येयला की दॅट some of the people पेपराचे पासून इंटरव्यू येयला anyway but one thing is that जे information दे. मोगे information, this is my information, say there is no deal, you say there is no deal, say the government is going to fight, I have no issues, say तुम्हें deal allege केले. He is asking Yeah. you what is it? I am asked you, I have in fact it has come on record, even on the paper. Yeah, Chief Minister is on record in an interview. Are you ready to substantiate that there is a Yeah, deal? I will give you the copy. Do that. I Why will you are table the referring copy. papers? But now I want whether the government is involved in some such type of deal or not. I want a clear cut answer. माझ्या प्रश्नाच्या उत्तरान तुका हांवें पयलीं सांगलां की मॅटर सब ज्युडिस आसा आनी ते खातीर हाजेर तूं म्हणटे प्रमाणे कांय जावंक शकना कारण आयक एक बस मातसो पळय मॅटर कोर्टान आसा तर कोर्टान कितलो तेंप तें उरतलें आमकां कोणाक खबर ना. दुसरें आतां हाजेर खंय तरी वाया मिडिया खंय तरी बसोवन सोल्युशन काडपाची अत्यंत गरज आसा कारण 38 लाख स्क्वेअर मिटर लँड जे आसा तितून इनवॉल्व आसा ब्लॉक आसा आनी गोंयांत जर इंडस्ट्री येतल्यो जाल्यार ताचेर उपाय येवचो पडटलो आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान हे तुमकां जस्ट सजेशन दिल्लें आसा अशें आमचे एक मनान आसा म्हणून टायम आसा आमी आतां आमचे पत्ते पळय आसा रोखड्या कडेन कशें उक्ती करतले कारण कोर्टान आसा आनी कोर्टान स्टेटस को मेंटेन करपाचें डिसिजन दिल्लें आसा डायरेक्शन दिल्लें आसा. Speaker sir, last time I specific question झाला last assembly. बाबा जरी तर सुप्रीम कोर्टान जो तर केस against गेले आमचेर whether we will innovate one whether we will take one legislation to see that we get a land back because हुंय तरी गोंयकारान साथ झगडला हे जमिनीक जेन्ना इतले झगडल्यात that issue was very important and close to the people. लोकांन जमीन पासून पत्ती मागली आतां लँड बँक म्हण तेन्ना जेन्ना लँड आतां वेकंट आहा इंडस्ट्री जाय म्हण तेन्ना आनी पासून लँड आहा आयडीसीन आनी वेरियस प्लेसीस तें कब्जा करपाक कांय तें टेक ओवर करपाक कांय केलें ना हेजे कित्याक इतलें इंट्रस्ट ओके एनीवे नाव यू टेल मी वेदर दॅट डील इज देअर और नॉट whether you are going to fight it सारकें tooth and nail because tomorrow it should be that to make such a deal also even in the court you have to take people into confidence. हय ते सगळे तो भाया मिडिया कितें आसा तो आमी ठरोवया आनी मागीर सांगता न्ही पयलींच आमी कशें सांगताले तुका कारण कोर्टान केस आसतना आमच्यान कितें उलोवं जाता. So can I take an assurance that you are not going to make a deal that you are going to fight it tooth and nail? न्ही माननीय मुख्यमंत्र्यान पयर जो स्टेटमेंट केलो होय ते स्टेटमेंट मध्ये आम्ही अधिकार तांकां दिवया की ताणें त्या संदर्भात आतां कितें म्हणलां? पुढाकार Speaker घेवचो काय मातसो राव त्यांनी पुढाकार घेवचो आनी हो विशय पळय आसा आतां समज 10 वर्सां 14 वर्सां 15 वर्सां जाल्यार जातलें ना आनी कोणी तरी पुढाकार घेवचो पडटलो आनी ते माननीय मुख्यमंत्र्यान तो पुढाकार घेवचो अशें हांव तांकां विनंती करता. ना तुवें आतां म्हणलां इट जस्ट अ सजेशन म्हण तें जावपाक जायना वेदर द गव्हर्मेंट आय वॉन्ट अ क्लियर कट आन्सर वेदर द गव्हर्मेंट इज मेकिंग अ डील विथ देम और नॉट or we are going to fight it tooth and nail हुंय तरी जमीन आमकां पत्ती मेळपाची टोटल फुल लँड मेळपाचे चान्सीस आहा why we should give 30% हुंय तरी the same there is the promoters of casinos the promoters of SEZs are the same हुंय तरी आमकां कितलोसो मोग लागलो दिसता म्हाका कजिनोचो कित्याक वयर एक मोदी मेळ्ळा आनी हिंगा एक सकयल आमकां मोदी आहा. आय लायक टू एन्सर. पहिली गजाल हांवें त्याच दिसा सांगलेलें की दीज आर वेरियस ऑप्शन्स दे आर नॉट फायनलायज. नंबर 2 लफडी हांच्यांनी करपाची आनी निसरपाचे आमी. स्पीकर सर ह्यो सगळी लफडी कॅसिनो आसूं किंवा SEZ आसूं
सगळी लफडी हांच्यांनी केल्या. आमी सोडयतात ती आतां स्पीकर सर ती सोडयतलो हांव. पण त्या बरोबर ताणें लक्षांत धरचें की कोर्टांच्यान टूथ एंड नेल कितें लोकांक कोर्टाच्या हातूंत लोकांक कॉन्फिडन्स घेवपाचो विशय खंय येता. कोर्टाचे इज अ कोर्ट मॅटर. कोर्टान तुका लोकांक कॉन्फिडन्स घेवपाक येना. सरकार ताजेर कितें ऑप्शन हाडटलो जाल्यार कोणाक जर तूं कितें सांगपाचें आसत जाल्यार ताका थोडीशी संदी दिवं येता. पण सगळेच लोक सांगता ते सगळ्योच गजाली कोर्टा बरोबर हे कॉम्प्रोमायज करता आसतना चलच्यो ना. कॉम्प्रोमायज जर करीत कारण लक्षांत धरा की तांच्यांनी पयशे भरलेल्या 146 कोटी कितें तरी ते रिफंड करचे पडटले पयशे. Because sir, that money is kept separate in an account, I think so. नाही इवन मनी सेपरेट केले. Money- नाही एक मिनिट. ऐक मातसो पूर्ण ऐक. पयशे जरी असले तरी ते पयशे जे आसा पळय ते कोणाचे रिफंड करता आसतना ताका इंट्रस्ट दिवपाचो हे येतलो. दोन गोश्टी आहा. एक सुप्रीम कोर्टा बरोबर जर आमी रावले जाल्यार इट मे टेक 10 years टू रिजॉल्व द इशू. कारण जो पर्यंत कोर्ट हियर करून डिसिजन दिना तो पर्यंत विशय तसोच उरता. एक जाल्यार फाल्यां सुप्रीम कोर्ट तुज्या सायडीकूच दितलो हाजी गॅरंटी नासता. दुसरो इशू आहा की द इशू हॅज टू बी कॉम्प्रोमायज्ड. इफ कॉम्प्रोमायज हॅज टू बी वर्कड आउट एक्सेप्ट SEZ the compromise which is when you do you have to give something also. You cannot only take. त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या संदर्भात आमी योग्य तो निर्णय घेता तो ज्या लोक इनवॉल्ड आसा पळय तांकांय थोडे कॉन्फिडन्सान डेफिनेटली घेतले आमी. देर इज नो हे आयडियाज अनेक आसा. त्यो आयडियाज ज्यो आसा पळय ताजेर विचार करून ज्या वेळार फॉर्म्युलेट जातली पॉलिसी आय विल पब्लीश इट फॉर public to give comments. Because one last thing. There are out of the 15 SEZs, only 3 are notified. The remaining 12 are not notified. What steps government has taken there to आमचेकडे take over that 7 line? आसात. तू 15 खंयची सांगता? बिजो 7 आमचेकडे SEZ ओके 7 आहे मरे. हय, पण 3 तू नोटिफाय 15 झाले. खंयची सांगता? बरे 3 नोटिफाय झाले. तू म्हाका सांग 15 खंयचे ते सांग मरे. बरे 15 नाव तू एक मिनिट किती उलयना. एक मिनिट आणि कोण आहे विषय सबज्युडिस असल्यामुळे ताजेर चर्चा आमकां करपाक येवची एक ना. मिनिट. द मॅटर बिफोर द कोर्ट इज नॉट अबाउट SEZ. द मॅटर बिफोर द कोर्ट इज द अलॉटमेंट इज इरेग्युलर. If allotment is irregular, why we should compromise with them? If allotment is irregular, why we should compromise with the SEZ promoters? ना एक तरी तो कळून हे करता. कळून ते कित्याक? सकयल्ल्या कोर्टान इट इज बिफोर द कोर्ट. कोर्ट हॅज टू डिसायड न्हय वेदर इट इज इरेग्युलर रेग्युलर. High Court has already said that the process. Speaker sir, the issue is sub judice. I think we Speaker will sir. not answer anything more because we don't want to compromise state interest. At by least revealing. 30% कोत्ते तो लोका कॉन्फिडन्स घेतलो. 30% घेता काय 20% घेता तुका हांवें कॉन्फिडन्स घेऊन आम कित्याक? ज्या लोकांक लोकांनी घेवपाक जाय ते म्हाका ज्या घेवपाक नाका. लोकांनी पेटिशन फायल केला पळय तांकां कॉन्फिडन्सान घेवं येता. हो प्रश्न न्यायालयान प्रविष्ट आशिल्ल्या कारणान ह्या प्रश्नावली चर्चा हांगासर थांबयली. फुडलो प्रश्न विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हो इशू आसा एक जमीन मडगांवच्या एंट्रीचेरूच म्हज्या मतदारसंघान एज पर आन्सर 1,35,460 आनी 3 स्क्वेअर मिटर एक्वायर केल्ली एक ट्रक टर्मिनस प्रोजेक्टाक. सबसिक्वंटली हो ट्रक टर्मिनस प्रोजेक्ट लोकांनी ओपोज केलो आनी प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो. जमीन पोझेशनान घेतली. आतां म्हजो पयलो प्रश्न असो आहा की हो ट्रक टर्मिनस प्रोजेक्ट सरकारान फुल्ली एंड फायनली स्क्रॅप केला आनी केला जाल्यार ऑल्टरनेट कितें विचार केला? ही जमीन 1,35,463 स्क्वेअर मिटर माड्याल फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन सरकारान पोझेशनान घेतल्या. 16,78,755 रुपया दिवन. स्पीकर सर, हे जाग्याचें म्युटेशन जाल्लें आनी 2000 पोझेशन सर्टिफिकेट 28/6/2004 दिल्ली आहा. पोझेशन घेतलेलें आहा. हेजेर सरकारान आजून निर्णय घेवना कितें करतले पळय ते. कांय थंयसर विशय आहात, लोकांचे विशय आहात. हेच कडेन 2-3 कडेन विशय आहात. एक रेल्वे स्टेशना कडेन एक विशय आहा. कुंकोलीत तिसरो विशय आहा. म्हणटत हे विशय कशे सोडोवचे म्हणून एक आमी नोट मूव केल्लो आहा सरकारा कडेन म्हणजे सीएमा कडेन की हे विशय खंयचे भाशेन सोडोवं येता पळय ते. म्हणजे लोकांचे एक मागणी आहा की तांकां लुकसाणी खूब जाल्या. शेतकऱ्यांक आनी बाकीच्या लोकांक लुकसाणी खूब जाल्या
आणि जे कॉम्पन्सेशन दिलां ते म्हज्या हिशोबा प्रमाणे कमी दिल्ले काय दिसता, म्हाकाय दिसता, कित्याक ही प्रायम जागा, ही मडगांव शहरांतली प्रायम जागा. कॉम्पन्सेशन माझे फावो त्या लोकांक मेळोंक ना, पूण ते टायमाची पद्दतूच ते भशेन आसली कॉम्पन्सेशन दिवपाची. म्हाज्या म्हापशांनी लँड एक्विजिशन जालां, बस स्टँडाक 5 रुपया दिल्या स्क्वेअर मिटराक, 2.5 रुपया कोमने जातीक, 2.5 रुपया शेतकाराक. म्हाका दिसता आयज 5 रुपयांनी कप ऑफ चाय येयना, चायेचे कप येयना, म्हणून सरकारान अजून येवजूंक ना, कितें करतले पळय ते. स्पीकर सर, हांवें इतल्याच खातीर हें पयलीं विचारलां, कित्याक आतां अशें धरुया की ताजेर कितें करतले तें खबर ना आनी प्रोजेक्ट स्क्रॅप केल्लो आहा. आतां ओडीपी जी आशिल्ली 97-99 तेन्ना ही सगळी जमीन A1 झोनिंगान आशिल्ली. तुमकां हे लागना, बट आय एम जस्ट टेलिंग यू फॉर डिटेल्स. In 2010, there was a draft ODP. In this, part was shown as C2, part was shown as agriculture A1, and a road has been shown going in between. This is in the draft ODP in 2010. Now in 2011, the ODP was finalized, and the entire land has been shown as C1. Now from 2004 till 2011, the government of the day, of that time as well as this time now, has not decided what to do with the land. Because the alternate use तो डिसाइडूच करूंक ना, पूण सरकारान C1 करून उडयली जमीन. आतां तातूंत एक नवें डेव्हलपमेंट जाल्लें आहा. एक तातूंत प्रायम जमीन अशी आशिल्ली जंय एक कोकोनट ऑर्चर्ड आसलें, थंय सगळ्यांचो बोवाळ आशिल्लो की सवाय भितर घेतला म्हणून. आज अशें म्हाका आय वॉन्ट टू मेक अ सबस्टँटिव्ह एलिगेशन that in the course of all this thing, that land has somehow been converted with an intention to develop it for commercial purposes by a private person. So my demand to you is that जे जमीन land acquisition केल्लें पयलीं, initially जे possession घेतिल्लें तें तुजे कडेन उरपाक जाय, आनी जर ही जमीन आशिल्ली जाल्यार ही acquire करपाक जाय. नाल्यार how can they only be treated separately and the rest of the people separately? Because you yourself are agreeing that this land was bought for a song. Now, theirs also was bought for a song, but now it is converted and now it has become gold. So I want a similar, that it should be treated on par, and you should investigate into this, because there is some serious wrongdoing, not by you. प्रश्न म्हजो असो की मिनिस्टराक ते समजलेले आहा की जमीन झोनिंग चेंज केला, इंटेन्शनली चेंज केला प्रायव्हेट मनशाक बेनिफीट जावपाक. हाजेर तुमी इन्क्वायरी कंडक्ट करा फर्स्ट, आनी ओरिजिनल जे पोजेशन घेतिल्लें तेच मेंटेन करा, तशेंच जावंक जाय ते मेंटेन, नाजाल्यार ते देर इज अ स्कॅम. स्पीकर सर, सरकारा कडेन 1,35,463 पोजेशनान आहा, सरकाराच्या पोजेशनान आहा. ही जमीन आमची, आमी म्युटेशनूय केला. आतां झोन चेंज केला जाल्यार तरी सरकारचीच जमीन ती. हे जमनीन कोणाक येवपाक अधिकार ना. फक्त 3,000 स्क्वेअर मिटर बद्दल एक क्रास्तो म्हणटा त्या व्यक्तीन आमच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान एक केस घातल्या, ताका डिस्प्यूट रेज केला की ती जमीन एक्विजिशनान ना म्हणून. फक्त 3,000 स्क्वेअर मिटर कळ्ळें. म्हणटकूच हे डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आहा आनी ताचेर निर्णय कितें तरी जातलो. आमची म्हणणें कितें, ही जमीन आमचीच. हे 1,35,000 ही जमीन भितर आमचे कडेन आहा. तूं जी म्हणटा पळय ते म्हाका अजून कळोंक ना, ते एलिगेशन कितें पळय तें. सादें सांगता स्पीकर सर, एलिगेशन अशें आहा की एक जमीन एक्वायर केली, ताजें ओरिजिनल झोनिंग आशिल्लें एग्रीकल्चर. झोनिंग तुका लागना कितें, यू आर अर्बन डेव्हलपमेंट, आय एग्री, बट आय हॅव रेड आउट टू यू वॉट वॉज द झोनिंग. सबसिक्वंटली जमीन एक्विजिशन करून पोजेशन घेतली आसतना ती कितें तरी गुड्डिलासांव करून ती ओपन अप केली, आनी ताची एंटायर झोनिंग C1 केलें. C1 म्हळ्यार डबल FAR. जी एग्रीकल्चर, जी 5 रुपया स्क्वेअर मिटराची जमीन 50,000 रुपयान स्क्वेअर मिटर व्हॅल्युएशन जालें, आनी ती जमीन एक प्रायव्हेट ओनराक परती दिली. So you can imagine that a conversion taken by the SUDA, by the Urban Development Ministry, is benefiting one person, a private interest, who is going to put up a building there, whereas all other people who have been acquired are just sitting there. तांकां जमीनूय गेली. आनी सेकंड आनी एक हांव सांगूंक सोदतां, हाजेर तुमी इन्क्वायरी करा.